नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. नायजेरिया, ब्राझील आणि गयाना ह्या 3 देशांच्या भोंवडेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज भायर सरले. 5 दीस चलपी ह्या भोंवडेर वचच्या पयलीं प्रधानमंत्र्यांनी आपले वक्तव्य जारी आपली ही पयली भोंवडी थारतली अशें सांगलें. अस्तंत आफ्रिकेचो लागींचो संबंध आशिल्लो देश. लोकशाय आणि विश्वासाचेर आधारीत आमची रणनीतीक भागीदारी फुडें व्हरपाक तशेंच भारतीय समुदाय आणि नायजेरियांतल्या इश्टांक मेळपा खातीर आपूण आतूर आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या वक्तव्यांत नमूद केलें. ह्या भोंवडेंत 19व्या G20 शिखर संमेलनातय आपूण वांटेकार जातलो अशी माहिती तांणी दिली. ह्या संमेलनात सार्थक चर्चा सयत हेर फुडाऱ्यां वांगडा द्विपक्षीय सहयोग फुडें व्हरपाचेर चर्चा जातली अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मिडिया संस्था हिंदुस्तान टाइम्स हांच्या शतपुर्ती वर्सा निमतान आयोजीत कार्यावळीत वांटो घेतलो. ह्या वेळार टपाल यादस्तिकेचें अनावरण जालें. हिंदुस्तान टाइम्सच्या प्रवासांत वांटेकार जाल्ल्या भागधारकांक प्रधानमंत्र्यांनी परबीं भेटयली. ह्या वेळार उलयतना सामान्य लोकांच्या सामर्थ्याक लागून आयज भारत जागतीक मळार नावलौकीक मेळोवपाक पावला अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. भारत के सामान्य मानवी की सूझबूझ, भारत के सामान्य मानवी का सामर्थ्य, भारत के सामान्य नागरिक के इस सामर्थ्य को पहचानने में बड़े बड़े जानकारों से अक्सर गलतियां हुई है. अंग्रेज जब भारत छोड़कर जा रहे थे तो कहा गया कि ये देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा, इसका कोई भविष्य नहीं है. जब इमरजेंसी लगी तो कुछ लोगों ने मान लिया था कि अब तो इमरजेंसी हमेशा ही लगी रहेगी, अब लोकतंत्र गया. कुछ लोगों ने, कुछ संस्थानों ने इमरजेंसी थोपने वालों की ही शरण ले ली थी. लेकिन तब भी भारत का नागरिक उठ खड़ा हुआ और इमरजेंसी को उखाड़ फेंकने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी महाराष्ट्र विधानसभा वेंचणुकेच्या प्रचारात वांटो घेवन महाराष्ट्र भाजपा बूथ कार्यकर्त्यां वांगडा चर्चा केली. ह्या वेळार तांणी कार्यकर्त्यांक जैताचो मंत्र दिलो. मेरा बूथ सबसे मजबूत ह्या कार्यावळी अंतर्गत तांणी कार्यकर्त्यां वांगडा चर्चा केली आनी तांचो उत्साह वाडयलो. इतले मजगतीं काँग्रेस फुडारी प्रियांका गांधी वाड्रा हांणी महाराष्ट्र वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेवन 2 महासभांक संबोधीत केले. शिर्डी अहिल्यानगर हांगा आयोजित जनसभेक संबोधीत करतना प्रियांका गांधी वाड्रा हांणी भाजप सरकारान महाराष्ट्रांतले थळावे उद्देग व्हरून हेर राज्यांनी स्थापीत केल्यात अशी टिका केली. भारतीय जनता पक्षाचे वडील फुडारी अमित शाह हांणी झारखंडांतल्या दुमका हांगा आयोजित जनसभेक संबोधीत केले. ह्या वेळार उलयतना काँग्रेसीच्या कार्यकाळांत देशांत आतंकवाद अदीक पातळ्ळो अशी टिका तांणी केली. राहुल बाबा, कान खोलकर सुन लो, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी धारा 370 को वापस. आपके समय में आतंकवादी आए दिन बम धमाके करते थे, लोगों को मारकर चले जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था. नरेंद्र मोदी जी को झारखंड वालों आपने प्रधानमंत्री बनाया. 2014 में फिर से प्रधानमंत्री बनाया. उरी और पुलवामा में हमला हुआ. 10 ही दिन में मोदी जी ने पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र. नवी दिल्लीत आयोजित 4थ्या ऑडिट दिसा निमतान आयोजित कार्यावळीत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी वांटो घेतलो. CAG कार्यालयान आयोजित केल्ल्या ह्या ऑडिट दिसाच्या कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी आपल्या उलोवपांत भारताची ऑडिट सिस्टम जगातले हेर देश लेगीत आपणायतले अशें सांगलें. मुझे आशा है CAG बदलती परिप्रेक्ष्य के अंदर
भारत का सीएजी दुनिया का मार्गदर्शक बनेगा और हमारी ऑडिट प्रणाली को दुनिया के देश अपनाएंगे। हमारे सिस्टम को भी और हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के माध्यम से किस तरीके से प्रतिपक्ष के और सभी दल के माननीय सदस्य हर ऑडिट पैरे पर संसद के अंदर भी और संसदीय समितियों के अंदर भी समीक्षा कर सकते हैं। ये दुनिया के अंदर भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत भूमिका रहेगी। सेंटर फॉर वाइल्ड लायफ फॉरेन्सिक नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्सेस युनिव्हर्सिटी गोंय हांणी 2 दिसाच्या वाइल्ड लायफ फॉरेन्सिक कार्यशाळेचे आयोजन केले। ह्या कार्यशाळेत NFSU गांधीनगरचे उपकुलगुरू पद्मश्री डॉक्टर JM व्यास आणि NFSU गोंय संकुलाचे संचालक प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी हांचे मार्गदर्शन मेळ्ळे। ह्या कार्यशाळेच्या उक्तावणात गोंय राना संरक्षक नवीन कुमार P, कार्मेल महाविद्यालयाचे प्राध्यापक मनोज बोरकर तसेच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार गोंय राना संरक्षक नवीन कुमार P हांचे उलोवप जालें। network that is being operated across world. So with this words, I take the opportunity to thank NMC Goa, Dean and other faculty members and Dr. Abhishek who had taken the initiative. I'm glad to know that somebody had taken such an important aspect and the institute is forthcoming to accept and gathered people across the country. Looking to the panel, I'm really happy with the array and the plethora of resources that you have provided for the workshop. Right from an lawyer and a senior person like Dr. Vagere sir, being here to give an insight about the evolution of forensic science and its utility in wildlife conservation. आणि आता खबर त्रिपुरारी पौर्णिमेची। दीपावली उत्सव समिती विठ्ठलापूर साखळी आणि गोंय सरकाराचे कला आणि संस्कृती संचालनालय, माहिती आणि प्रसिद्धी खाते, पर्यटन विकास महामंडळ हांच्या जोड पालवान शुक्रारा त्रिपुरारी पुनव उत्सवाचे राज्यस्तरीय आयोजन जाले। ह्या उत्सवाचे खाशेलेपण म्हळ्यार ह्या निमतान आयोजित राज्यस्तरीय नौकानयन सर्त। अंदूच्या सर्तीत 24 नौकांनी वांटो घेतिल्लो। ह्या उत्सवाची सुरवात सकाळी श्रीकृष्ण पूजनान जाली। उपरांत सांजे श्रीकृष्णाची रथांतल्यान वाद्यवृंद आणि दिंडी सयत मिरवणूक जाली। ह्या वेळार सवायशिणींनी न्हंयदेगेर दीपदान सुवाळो मनयलो आणि उपरांत नौकानयन सर्तीक सुरवात जाली। कार्तिकी पुनव हांगासर मोठ्या दबाज्यान हांगासर मनयतात। दीपावली उत्सव समिती तशेंच देव पांडुरंग पंचायत देवस्थान तशें आमचे गोंय सरकाराचे कला आनी सांस्कृतीक खातें, पर्यटन खातें, तशेंच माहिती आनी प्रसारीत खातें तशेंच GTDC हांच्या संयुक्त विद्यमान जी हांगासरची बोटीची स्पर्धा जाता ती आयच्या ह्या दिसाची खूब मोठें वैशिश्ट आसा। सबंद गोंयभर ही बोटीची स्पर्धा जी आसा ती फामाद आसा आनी ह्या निमित्तान हांगासर वेगवेगळे पथक ह्या बोटीची स्पर्धेत भाग घेतात। नैसर्गिक वस्तू पासून तयार करपाची ही जी बोटीची स्पर्धा हांगासर प्रख्यात आसा आनी गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्यासून ह्या बोटीचे स्पर्धेक मोठमोठी इनामां दिल्ली आसता आनी वेगवेगळ्या भाशेनसून हांगासर ते पारंपारीक कारंजे जे आसा हे सुद्दां एक आमच्या ह्या कार्तिकी पुनवेच्या ह्या भागांतल्या वैशिश्ट आसा। इतले मजगती त्रिपुरारी पुनवेक गोंयांत दीपोत्सवाचे आयोजन जाले। दुर्भाट आडपाय हांगा सवायशिणी बायलांनी दिवजां पेटोवन हो सुवाळो मनयलो। आणि आता निमाणे कडेन पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेर पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या X हँडल @DD News पणजी, फेसबुक पेज DD News पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD News गोवाक तुम्ही भेट दियात। तशेंच DD गोवा चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 चेर तुम्ही पळोवपाक शकतात। इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता। परतून मेळुया सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।